टोटली सगळ्यांक चार्ज आसा. इवन बायक, टुरिझम टॅक्सी, प्रायवेट गाडी हांकां सगळ्यांक चार्ज करता 50 रुपीज. आणि 50 रुपीज दिना जाल्यार तुमची गाडी ब्लॉक करून सकयल दवरता. आतां हें म्हाका दिसता की आमचें गोंयचें सरकार लक्ष घेवन आमच्या गोंयकार खातीर कितें ना कितें हे सोल्युशन काडपाक जाय, नाजाल्यार व्हडले इश्यू जातले. तुम्ही कवरेज घेतलेले तेन्ना बंद केल्लें. आतां परत सडनली कालच्यान खंय हेंच्यांनी हांगा जेन्ना एक्झिट करता तेन्ना कस्टमर आसात जाल्यार 50 रुपया हें करता. आतां कसली चार्ज करता ते म्हाका पार्किंग करता काय लगेजीची करता म्हाका एक सांग. फ्लायटान येतना प्रत्येक कस्टमराची लगेजीचे चार्ज करता जाल्यार एअरपोर्ट प्रेमायसिसान ते कशे फारीक करूंक हे पयशे घेवंक शकता. तेन्ना ही आमची वॉर्निंग आहा. आयच्यान हें हांगा बंद जावंक जाय. सपोज हें जालें जाल्यार हेज्याकून प्रकार आतां एक 50-60 जाण आमी कोणाक सांगू ना, पण सडन येयल्ले आसा तेन्ना ही शिटकावणी आहा आमच्या थ्रू सगळ्या युनियनांची. कितें तर हेणीन हे टॅक्सीवाल्यांक जे कितें छळ लायल्लो आहा आनी हे युपीचो खंय ते भुरगे आतां काल येयल्या आनी आयज कामांक गोंयकार मेले. जो पर्यंत आमी येनाय आनी जो पर्यंत डिस्कशन जाना एकोडे कोण हिंग पयशे घेतना ना मग कोणा हें करता. आतां हे टेंडराचेर काल युपीचे मनीस येयले आनी काल येयले आनी आयज कामां लागले. युपीचे मनीस गोंया जायत येयलो हे आनी 10 वर्सांनी 15 वर्सां तेंक पासून कामां लायले नाय ते चोरांनी. दॅट मिन्स एअरपोर्ट डायरेक्टर कमिनात आहा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एअरपोर्ट कमिनात आहा आनी कॉन्ट्रॅक्टर कमिनात आहा. तुमीच मागीर सांगता आमकां की तुमी रेट चड चार्ज करता म्हणून. हे 50 रुपया कोणा कडल्यान दिवपाचे. म्हाजो जो ड्रायव्हर हांगा ड्रॉप करपाक आयलो जाल्यार ड्रायव्हर आपल्या बॉसांतले 50 रुपया काय दिवचो ना, ते म्हाज्यात वयतले. आमच्या थंयच्यान हांगा ड्रॉप करपाक आमी 1000 रुपीज घेता. त्या 1000 रुपयाचे 600 रुपयाचे आमचे पेट्रोल वयता. त्या भायर हांकां 50 रुपया हांगासर दिवचे पडटा. कितें चलयला हे? मेन म्हणजे आतां हे सगळ्यांक आडयता हांगसर. जेन्ना हांगसर आडयता तेन्ना फाटल्यान ट्रॅफिक ऑटोमॅटिकली जाताच आनी ट्रॅफिक जाल्ल्या कारणान फाटल्यानचे लोक आसा ते उरतात थंय. जाल्यार हे कितें म्हणटात जेन्ना ते फुडें पावता तेन्ना म्हणटात तुमचो टायम चड जाला आनी तेंचे कडेन पयशे घेता. हितून हेंचे रॅकेट आसतले कित्याक मुद्दाम लोकांक पयलीं आडोवन दवरप, फाटल्यानल्यान पयशे काडप. कॉन्ट्रैक्टर म्हणटा यहाँ अभी एयरपोर्ट नियम लगाया है जो भी कमर्शियल गाड़ी आएगी पिकअप के लिए यानी अराइवल एरिया पर वो अगर पिक करके जाएगी उसे 50 रुपये चार्ज है. बाकी एम्प्टी गाड़ी जो गाड़ी खाली है वो फ्री है. बाकी जो प्राइवेट गाड़ी का है उसका 10 मिनट फ्री है. अगर 10 मिनट से ऊपर होता है वो जो 500 प्लांट की है मगर हम लोग उसका जो हमारा चार्ज है 85 या 100 रुपये उससे लेकर ही छोड़ते हैं. अभी पूरा गाड़ी वाला कोई भी गाड़ी कमर्शियल भी दे नहीं रहा है. हर गाड़ी मच कर रहा है तो उसको समझाने में पूरा दिन चला जा रहा है. एक गाड़ी के पीछे 10-10 मिनट लग रहा है. उसके वजह से यहाँ से वहाँ तक पूरा जाम लगा. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.